Hello students, logarithm unit for class 9. In this video we will see problem based on the power law. Okay, so ज्यांना statement and power दिले. Okay, so त्या टाइमार with the help of log table and anti-log table आम्ही ती value कशी find करतले. Okay, so these two laws already we had covered in the last two video. So last laws of the power law. So log of x raised to m equal to ज्यांना power असता ती पुढे येतली. Okay, power असता ती पुढे येता front येता m log x. So like this convert करपाक जाय into log form. So first let x, okay, solve करतले, let x equal to 14.53 square. Next step, taking log on both side. So log of x equal to log of 14.53 square. Okay, so here log of x, so आता हांगासर power base 2 असा, so power law म्हटल्यार so 2 front येतलो 2 log 14.53. so log of x 2 the log हेजो फाइंड करतले. so your 2 जो असा पळय फ्रंट येयले power ती मल्टिप्लाय जातली with this log number. so कितलो नंबर असा पळय तो फाइंड करपाक जाय. सो आता पयली पळय हांगास कॅरेक्टरिस्टिक डिजिट कितले असा, डिजिट 2 आसाच, राइट. सो आमकां -1 करपाक जाय. सो आन्सर बरयतना 1 पॉइंट. आता मेंटिसाचो कितलो 4 डिजिट केलो, सो मेंटिसा बरयतना 0 पॉइंट. सो 14, 5 आणि 3 चो आमी विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड करतले. ओके, सो हांवें ऑलरेडी व्हिडिओन लास्ट दाखयला तुमकां हाऊ टू फाइंड. सो तुम्ही फाइंड कराच 14, चेक द इन द टेबल 14 मागीर 5 आणि 3. ओके, सो हांगासर तुमचो आन्सर जो येतलो 1453 चो 1623. सपोज कोणाक डिफिकल्टी जाता जाल्यार तरी टेक्स्ट कराच, मागीर परत व्हिडिओ हांव नेक्स्ट करता अबाउट द टू फाइंड लॉग आणि एंटी लॉग. ओके, सो 1623 हेजो आन्सर येतलो. सो हांगासर तुम्ही 1623 बरयतले. ओके, 1.1623. ओके, सो हो 2 डिजिटाचो ह्यो 1 आणि हेजो आन्सर कितें येतलो 0.1623. सो मागीर हे तुम्ही दोनूय ऍड करपाचे. ओके, सो ऍड केला जाल्यार 1.1623 येयलो. आता हे मल्टिप्लाय करतले कशें ते पळयात. 1.1623 मल्टिप्लाय बाय 2. सो log of x इक्वल टू हो नॉर्मल जे मल्टिप्लिकेशन तर हेच करा. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कॅरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3. डेसिमल येयलो तो पुट कराच, 2 1 जा 2. सेम रोटेशनान वचपाचें, खंय डेसिमल येता थंय डेसिमल पुट करपाचो. ओके, सो कितें येतलो येयलो आन्सर तुमचो 2.3246. लायक दीस तुमचो लॉग फाइंड आउट जालो. आता तुम्ही एंटी लॉग फाइंड करतले. एंटी लॉग ऑफ 2.3246. सो एंटी लॉग हांगासर पळयात, हांगा नंबर याद दवरात. एंटी लॉगाक आमी नंबर पळयतले कितले आसा 2, ताका +1. सो कितले नंबर्सान तुम्ही डेसिमल दितले 3. सो 2 पॉइंट. आता हेजो फाइंड आउट कराच एंटी लॉग 32, 4 आणि 6. सो 32, 4 आणि 6 एंटी लॉगान तुम्ही जर काढून गेले तुमचा 2112 येतलो. आणि हांगासर तुमकां सांगला जेन्ना हे स्टेप येतलो स्टार्टिंग डेसिमल येतलो 10 आणि पावर 2 येतली. ओके, सो पावर 2 जाली. सो x इक्वल टू, सो तुमकां सांगला हांगासर कितलो डिजिट 3. सो 2112 1 2 3 नंबर सोडून तुम्ही कितें करतले पॉइंट दितले. ओके, so see here again I'll explain here. so anti-log 2.3246 असा. सो सदांच anti-log फाइंड करता तेन्ना डेसिमल जान जे नंबर असा ते आम्ही फाइंड आउट करतले विथ द हेल्प ऑफ anti-log टेबल. सो फाइंड आउट करताना तुमकां 32, 4 आणि 6 चो फाइंड करूंक जाय. ओके, 32, 4 आणि 6 हेजो आन्सर कितें येतलो 2112 आणि मल्टिप्लाय बाय 10 आणि हांगा कितलोय नंबर आसूं 2 आसूं 4 आसूं तो पावराक येतलो. सो हांगासर जी पावर जाली पळयात पावर 2 जाली. आता हांगासरूच डेसिमल स्टार्टिंग दिवंक जाय. आता तुमकां हांगा 2 नंबर आसात पळयात. सो हांगासून पॉइंटानसून तुम्ही 2 नंबर फुडें दुखलात. जो डेसिमल आसा पळय तो 2 नंबर फुडें दुखलात. सो ते हांगा पावलो पळयात. हो डेसिमल 2 नंबर फुडें दुखलो. सो 211.2 येयलो आन्सर.
सो एट द एंड तुम्ही बरोवपाक जाय 14 पॉयंट जो कितें क्वेश्चन जो आसा तोच बरयतलो आनी तेजो आन्सर तुमकां कितलो येयलो 211.2. Okay, so like this you are going to solve this given statement by using power law. Okay, so more problems जे आसा ती हांव सॉल्व करून व्हिडिओ अपलोड करतलो, सो यू कॅन रिफर. आनी जर कितें कमेंट जर तुमकां सपोज जर डिफिकल्टी आसा जाल्यार यू कॅन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो कितें प्रॉब्लम्स आसा कितें डिफिकल्टीज आसा प्रॉब्लमाची तेजेर हांव मागीर व्हिडिओ करून तुमकां अपलोड करूंक शकता. ओके, आनी जाता तितले व्हिडिओज शेअर्स करात, सो कोणाकूय बेनिफीट जाय जाल्यार ती मेळटली. सपोज माझे एक्सप्लेनेशन तांकां जर इजिली अंडरस्टँड जाता जाल्यार इट वील हेल्प टू दोज स्टुडंट्स. ओके, थँक्यू.